राती म्हाका 11:30 सुमार फोन आयलो, 11:30 सुमार फोन आयलो की एक रेस्टॉरंट फास्ट फूड चलयतालो एकटो, थंय आमचो एक भुरगो गेलो आनीक तेणें म्हटलें मेनू दाखय म्हणून. सादारणता हॉटेलांत गेल्या नंतर मेनू मागपाची पद्दत आसा. तेणें म्हटलें मेनू दाखय, ऑर्डर कितें कितें करपाक कितें कितें आहा काय म्हणून तुजे कडेन. तेणें म्हटलें मेनू ना, कितें आसा तें दोळे मुखार तुका कितें जाय तें सांग, ना जाल्यार वच, अशें कितें तरी म्हटलें ताका रफ लँग्वेजीन म्हटलें, इन्स्टिगेटींग येयली. तेणें म्हटलें की तूं तसो कितें उलयता रे म्हणून. आनी ऑब्वियसली भायर साकून येयल्ले गोंयकार म्हणजे कोणी तरी एक सादे आवाज जातात की ए तूं सारको उलय रे, कितें तूं उलयता अशें म्हटलें. तेका मादर चोद आनी अशें करून आवयचे वयल्यान भयणीचे वयल्यान गायो मारपाक लागलो. ते आवयचे वयल्यान भयणीचे वयल्यान आमचे सादारणता गोंयच्या लोकांक तें सोंसना, त्यो गायो आमकां कांय सोंसना आनी हिंदू मनशाक त्यो सोंसत ना. आनी कोणाक सोंसता जाल्यार तेमी पळोवच्यो. बट जेन्ना गायो मारल्यो तेन्ना तेणी भगवानाक फोन मारलो. भगवानाचें घर एक 100 मिटरांचेर भगवानालें घर. भगवान रेडकर हो आमचो गोरक्षा प्रमुख गोवा विभागाचो. ताका फोन मारलो. भगवान थंय पावता म्हणसर तेणी भगवान पावताच तेजे तोंडार घाम घाम करून हें बीन मारपाक चालू केलें. आनी तो हातीन दवलो बिवलो मारपाक चालू केलो. तेणें झारो आसता तो झारो काडून मारलो तेणें तेजेर. ते मारताच वाद जालो न्हू. आनी तेंचे अशें हांव म्हणटा कितें, ही जर तर एक नॉन प्लॅन्ड आसलें न्ही, अनप्लॅन्ड आसलें जाल्यार थंय 50 लोक तेंचे जमा करून दवरले तेणें. म्हणजे दीस वॉज प्लॅन्ड. आनी तेणी फाटल्यान उलयता तें सुद्दां आमी आयकलां की हानीक मार पडपाक जाय आसलो, हानीक मार पडपाक जाय आसलो, अशें ते फाटल्यान उलयताले. पण हांव कितें म्हणटा आतां प्रत्येक वेळार हेंचे आनी तुमी न्यूजार वगैरे दाखयल्लें आसा, पळयल्लें आसा, ते बिल्डिंगेच्या सायडीन ओपन स्पेस जो सोडलेला तेतून थंय शेड घालून तेमी फास्ट फूड चलयतात. थंय लायटीचें कनेक्शन आसा, ते नळाचें कनेक्शन आसा. सादें घर जर लिगली आमी बांदलें जाल्यार आमकां लायटीचें आनी नळाचें कनेक्शन घेवपा खातीर कितले पावटे मारच्यो पडटात. त्यानंतर हेल्थ ग्रावंडाचेर बीन आमकां ते मागीर मेळटा. पूण हेंकां कोण इल्लिगल स्ट्रक्चरा भितर, हांणी एक म्हाजे कडेन व्हिडिओ आहा, तुमकां जाय जाल्यार मागीर शेअर करता. हांगा लागींच एक तेंचोच एक स्टॉल चलयता रातचे 2 अडेज म्हटल्यार ती स्टॉल चालू आसता नावेली. कोण बंद करिना. थंय उंदीर भोंवतात, थंय सगळी घाण पडलेली आहा. आमी 2-3 वेळा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवन जाल्यो, मडगांव पुलीस स्टेशनार. पूण तो 2 दीस बंद करता, दोळ्या उदक लावपा आनी परत रोखडोच चालू करता. हे खंय तरी बंद जावपा न्ही. नाल्यार सगळ्यांक सोडून दिया मरे. सगळ्यांक जाय तशें करूं दी, धंदो जाय तें करूं दी, कितल्याय चालू दवरूं दी कोणाकय. अरे एक मनशाक तुमी बंद करतले, दुसऱ्या मनशाक तुमी चालू करपाक दितले, अशें जावूंक जायना. आनी हो जो भगवानाचेर हात घातला, हो भगवानाचेर न्ही, हो आमच्या गोवा विभाग गोरक्षा प्रमुखाचेर हो हात घातला पळय न्ही, हो सगळ्या संघटनेचेर हात घातलेलो आसा. गोंयभर हो मनीस परत जर तर अशें खंय तरी लफड्यान सांपडलो आनी परत असले कसले इल्लिगल स्ट्रक्चरांचेर जर झगडी जाली जाल्यार ती झगडी ती चूक त्याच मनशाली आसतली जाचो तो इल्लिगल स्ट्रक्चर आसा. ही फाल्यां आमचो भुरगो सुद्दां वचून थंय कितें जालें, अरे कितें चल्लां तुमचें, खंय येतले, कितें करतले, ताका कायदो ना, कांय ना, कोणाची भंय ना. हे खपोवन घेवपाची मनस्थिती आतां हिंदुवांची ना. प्रत्येक देवळा कडेन गोंयभर सांगता, गोंयभरच्या सगळ्या हिंदुवांक सांगता, प्रत्येक देवळाच्या सरावंडिंगान खंयचेंय जर तर बीफ शॉप आनी इल्लिगल हेंचे धंदे जर चालू आसात जाल्यार ते बंद करपाक त्वरीत तुमी बजरंग दलाक कॉन्टॅक्ट करून आमकां मेमोरंडम दियात. आमी पळयतले ते बंद जाता काय ना. ते चड जाला खंय तरी. आयज वेळ आयिल्लो आसा प्रत्येकान खंय तरी आपल्या धर्मा बद्दल विचार करपाचो. मेमोरंडमाचेर हेच घातला जे हांव तुमकां सांगलां. इल्लिगल जे स्टॉल्स नियर नॉन व्हेजिटेरियन स्टॉल्स नियर द टेम्पल शूड बी क्लोज्ड. इन रुमडामळ ज्या जाग्यार 2-3 देवळां आसात, मारुती मंदिर आसा, समोर दुर्गा माता मंदिर आसा आनी स्वामी समर्थ मंदिर आसा, ह्याच्या सरावंडिंगा भितर जी इल्लिगल शॉपां नॉन व्हेजिटेरियन आयटम्स विकणारी आसात ती त्वरीत बंद करची अशें म्हणून आमी PI सराक रिक्वेस्टूय केला की ह्या सणासुदीच्या दिसांनी आमकां हो वाद कल्लेश नाका म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा. हो मेमोरंडम दिला. आतां श्रावण म्हयनो चालू जातलो आनी श्रावण म्हयन्याक हे असलो कल्लेश जावपाक जायना म्हणून हो मेमोरंडम दिल्लो आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.